कशें हाय सगळीं हांय बरीं हांवूय आहा बरें. सो परतून ब्लॉग कोता फ्रॉम माय होम ऑब्वियसली. आनी आतां मागीर ब्रेकफास्ट कोता. ब्रेकफास्टाक कितें आहा तें दाखयता. केन्ना केन्ना ऑकवर्ड दिसता म्हणपा आयज हांव कितें खाता कितें कोता. सो ओके, सो लेट मी शो यू कितें आहा ब्रेकफास्टाक. तांदळा कोयलो दी सोय बी घायन. जाणे फेवरेट लस्सी बरयल्या पळय फालोडा मो पिता हांव. स्ट्रॉबेरी मँगो फर्स्ट टायम हांवें चोयलें. सुपर मार्केटां आहली सो हांव घेवन येयलां. कोयलो दियो सो खाता. मामान गरम गरम हाडून दिल्ली. पण हिंगा थिंगा भोंवता भोंवता म्हणल्यार थंड जाली. भितर तो कातले पीस घायले आनी बरो लागता. मामान घायला बारीक बारीक. तुमली फेवरेटूच आसा हांवें म्हाका ओके. आनी पिवपा लस्सी मँगो लस्सी ओपन केली. आहा पण चड स्वीट आहा. बारीक पावसूय पडटा आनी तितून वतूय येयला. माकडे 1000 चलता. चोय केसो वाचेल ते नो. ओ माय गॉड लुक एट द स्काय. फुलां फुलां फुलां. ते केसो वाचेल ते. चोय गेडाव जाला आमगे बनाना है ना. A few moments later. आता आमी पुडिंग करता. ओके, पुडिंग करपा स्लायस ब्रेड एशको कातून दवरला. हेगे सायज एशको सायडीन हाय चोय ते कट केला. ओके, फकत हें यूज करता आमी सॉफ्ट आसत न्हू. मागीर कस्टर्ड रेडी करून दवरपाचें. काजू बियो दवरलाय आनी हिंगा एप्पल आनी बनाना फायनली एशको बारीक कातोला. सो आतां पयलीं आमी लेयर करतली. ओके, ते सायजी प्रमाणे कट करून दवरलें. लेयर करपाचें. ओके, लेयर करतकच तितून कस्टर्ड एड करपाचें. कस्टर्ड घालपाचें. सो हे लावन दाट जाला तें. तुमकां आनी हें जाय जाल्यार दाट तुम आनी पावडर एड करप. अशें फूल बरें लेयर करपाचें. हितून आनी दुसरें एड करताय. पूण म्हाका हें ना, व्हीप क्रीमूय एड करपा जाता. व्हीप क्रीम ना मुखाडे. सो हें घायन करता. फर्स्ट टायम हांव हें ट्राय करता. एशें कोन्न बरें लेयर करपा जाय. सगळे सायडीन सोक जावपा जाय ते ब्रेड. बरें सॉफ्ट जाता मागीर तें. ओके, मैं एप्पल ऐड करता. आनी बनाना. दुसरें फ्रूट हा जाल्यार तेंय एड कराय तुमी. ओके, सगळें जाय तितू लेयर करपा जाता तुमी. तितून मोदें फिलींग एशें कोन्न करपा जाय. एक मिडल लेयर करता. कॅज्यू एड करपाचे. केसर ऐड करपा इल्लें.
on next layer, okay? तेजे वयल्यान उरलोलें कस्टर्ड घातो मी. सगळे साइड्स बरे क्लीन करपाचे. ओके अशें तेजे वयल्यान मागीर केसर घाता परतून. आणि कॅज्यू. पुडिंग रेडी जालें चोय. आतां हांवें फ्रिजान दवरलें बरें थंड खावपाक. ओके लेयर आमचें पुडिंग रेडी जालें. सो फ्रिजान दवरलो न्हू तें इनसे कट करता. ओके बरें करून स्लाइस जाल्या पुरो तयार अशें जालें अशें. आणि केसर एक लावले चोय पुडिंग आणि चोय भितर फिलिंग चोय कळ्ळें. जायत लेयर केले आनी बरें दिसतलें. चोय पुडिंग रेडी. तुमी ट्राय करा. ओके आतां हांव सगळ्यांक घाता. सो केश दिसता ते सांगाय. ओके आनी येयाय आमगे थिंगा पुडिंग खावपाक.